काँग्रेसीक आपूण एका म्हयन्याची मुदत दिता. बेगीन कितें तो निर्णय घेवचो. मागीर म्हणू नाकात मिकी भायर सरलो वा मिकीन काँग्रेसीचे वोट फोडले म्हण. काँग्रेसीन आपली भुमिका स्पश्ट करची म्हण मिकी पाशेको उलयला. अर्डेक्सको ब्युरो रिपोर्ट. कोण कोण आसलो त्या सरकारान ताका आपापल्या कितें काळे कितें आहा तें सांबाळपाक सोदताले. आतां हे भाशेन तर आपापल्याक तर सांबाळपाक तर रावले आनी मुखार कितें गोंय चलोवपाचें आनी आमी कित्याक रावपाचें. सो हांवें कितें केलां बाबा काँग्रेसाक हांव एक म्हयन्या टायम दिता. इदर तुमी डिसायड कराय मुखार कितें करपाचो फ्युचर कितें करपाचें. मुखार सरपा तुमी ना स्वताय आमकां कांय करपाचें कित्याक हाल म्हणपा नाका. हांव तर हाल दुसरी मिकी आयज तें सिट्युएशन आहा ते भाशेन आयज ते तिग आमदार आहाय हाल हांव तर भायर एक पार्टी घेवन म्हाका हांव तितलो कॉम्पिटेटीव आहा म्हज्यान हाल 8 सीट हाडूं वताय आनी कितें हांवें तुम्हाला मरपाचें हे कॉम्प्रोमायज फॉर्मुला कितें म्हणटा जाल्यार हांव हाल भायर सोदतां. तुम तर करपाक हुशना आनी तुम दुसऱ्याकूय करपाक दिनाय पार्टी मुखार काडूंक दिनाय आनी दुसऱ्याक वावर करिना फकत यूज कोताय. इलेक्शन येयली यूज कोताय इलेक्शन जाली सायलेंट वयताय. सो हे पॉलिटीक केसो तरी हांव तेसो पॉलिटीक करून गेलो म्हणून हांवूय लिडरूच हांवें पार्टी चलयले हांवें पार्टी रावन 2-3 आमदार निवडून काडले. सो हांवें तरी तर भायर सरलो हाल काँग्रेसान हांव हे तुमच्या माध्यमांतल्यान आख्या गोंयचे परते पावयता. हाल्या काँग्रेसान म्हणूं नाका मिकी पार्टी केल्या पार्टी कितें येयला आमगेली काँग्रेसाचे वोट फोडपा म्हूण काँग्रेसाक वोट डिवायड करपा न्हू. हांव आतां सांगता तेका हेज भायर आनी कांय आसपाना म्हणपाक. हेज भायर काँग्रेसा कडेन कांय आसपाना म्हणपाक. मिकी न्यू पार्टी कितें येयला काँग्रेसाक वोट फोडपाक आनी बीजेपीक पत्ते सत्तेर हाडपाक इतले म्हणत म्हटले. हांव कितें म्हणटा हें एकूच बोलले तुमी एक इनिशिएटीव घेयाय सगळ्याक बरे लिडरांक तुमी एकठांय कराय आनी वचाय. हें करपाक सोदनाय आपापल्याक कोठरी घेवन बसलो आहाय. जिल्हा इलेक्शन येयले आपल्याक कॉन्स्टिट्युशन आपण चयलो आपल्याक 10 जाण हाडले 10 जाण हाडले जाल्यार हॅपी. आमी सावथा सीट केलें म्हणून सावथा 8 सीट घेवन हूंय केदो सरकार घडले रे केदो सरकार घडले केदो गोंय बद्दल केदो हाडले गोंय चेंज केदो कोतले म्हाका समजना. सो हांवें कित्याक सपोर्ट जावपा हाका लागून ते पासत हांव ताका अल्टिमेट दिता 1 म्हयन्या टायम दिता. लेट देम डिसायड. हाल म्हणपा नाका बाबा मिकी भायर सरला मिकी काँग्रेस वोट फोडपाक. हांव कितें म्हणटा एक बरो फेस वॅल्यू जालो मनशाक फुडें सर इलेक्शन येयली कोण कॉन्ट्रिब्यूट करतात बरे बूच कॉन्ट्रिब्यूट करतात ताका तुमी टिकेट दिताय. तुमी गेले ते पार्टी चयला सर बाणाले. हांवें 2 वर्सां पासून काम केलें. कोण राहुल गांधी येता खंयच्या खंय आमच्या तालिगांव ग्राउंडाचे थिंग बस घेवन गेले. कोण प्रियंका गांधी येता खंयच्या तुमच्या ग्राउंडार थिंग बस घेवन गेले. अरे बाबा निमाण कोण तुमी कोण आटाय तिकेट बोलद्या म्हणजे येताय हां बोलद्या म्हणजे येताय. हिंगा हे पार्टी अशी आहा हे पार्टी अशी आहा हिंगा थोडो काँग्रेसा वोट थोडो आहा म्हणून हिंग क्रोरांनी पयशे घेवन तिकेट घेवपा आहाय. सो ते क्रोरान घेवन तिकेट घेवन ते हाल जावपाचे पडटे ते क्रोर घेतो कावले तरी थोडे पॉलिटिकांक केसलो पॉलिटिकांकू तेंगेलो केसलोच इनिशिएटीव ना पॉलिटिकांक केसलोच सोशल सर्वीस ना कांय ना. सो पयशे घेताय येताय तिकेट मागपाक पयशे घेताय तिकेट घेवपा येताय. पार्टी फंड हो फंड तो फंड म्हूण घेवप तिकेट दिवप आनी मागीर कितें ते तुमची मसी कितें रावपा जाय हितू लाखांनी क्रोरांनी पयशे दिवन तुमची मसी कित्याक रावपा जाय तेमी ते जावताय मागीर. सो बाबा हांव कितें म्हणटा कोण तुमी पार्टी लागून बदल करपा सोदताय गोंयां बदल करपा सोदताय तुमी चयलां कोण मंत्री आशिल्ले आमदार आशिल्ले गोंयचे पासत गांवचे पासत वाड्या पासत कितको झुजवले आं बरें बरें क्लीन मनशाक मुखार सर त्या पासत एक मुगेलो लास्ट पॉयंट हो म्हाका पावपाचो काँग्रेसाक 1 म्हयनो दिता. 1 म्हयन्या भितर तुमी डिसिजन घेयाय नाजाल्यार हांव भायर सरता ओपनली. हाल म्हणाकाय मिकी पार्टी घेवन भायर सरला वोट फोडूंक काँग्रेसाची हें म्हणाकाय हेंच इतलें तें हेंच चलता हांव तुमकां आतां टायम दिता ना तुमी येय बसाय बाबा सॉर्ट आवट करुया कितको या